संतोष उल्हास भरला संसारात, मरी माई तुझ्या जननातीचा, सांगत देवदूत सर्व गायता सरदार, स्त्रियां भीतर तू म्हणून सदे. संतोष उल्हास भरला संसारात, मरी माई तुझ्या जननातीचा, सांगत देवदूत सर्व गायता सरदार, स्त्रियां भीतर तू म्हणून सदे. मरी माई तुका वर्णिता, सैगी राणी तुका मान करता. मरी माई तुका वर्णिता, सैगी राणी तुका मान करता. गायन करून तुका होगोळसिता, बाकी जन्मांनीचा उल्हासिता. गायन करून तुका होगोळसिता, बाकी जन्मांनीचा उल्हासिता. भावार्थी कुटुंब जल्मून मोगा सेवेन तू वाढली, देवा खुशी करून सर्वांची आवय तू झाली. शिकय सर्वांक मोगान जीवंक, पेले सेवेक जिवी सोरोंक. शिकय सर्वांक मोगान जीव, पेले सेवेक जिवीत सोरोंक. मरी माई तुका वर्णिता, सैगी राणी तुका मान करता. मरी माई तुका वर्णिता, सैगी राणी तुका मान करता. गायन करून तुका होगोळसिता, बाकी जन्म. जमल्या पहिल्या सुवातेर आमच्या सर्गींची आवय मोरयेमची जल्म दिवसाचो संभ्रम, ह्या संदर्भार आमी आमच्या कुटुंबाचो संभ्रम आचरण करता, कुटुंब जिवीत आचरण करता, कुटुंबाचे फेस्त करता. दुसऱ्या सुवातेर आज हांगासर आमकां भेट दिवंक आयला आमचो अधिक मनादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्दाना, धर्मदक्ष मंगलोर देसाचो परतो संतोष आमकां. आनी ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत तो वांटेली जातलो. आमच्या आयच्या मिसाच्या बलिदान भेटोवन, तशेंच आमकां शिकूंक दिवन सगळ्या कार्यक्रमांत आमच्या संगता आसतलो. त्या देखून परत हांगासर जमलेल्या सर जेरुसलेम देवपर्जे तर्फेन आनी सर लोकां तर्फेन परत हांव आमच्या मनादीक दिसपाक येवकार मागता, स्वागत करता. आनी हांगासर हाडिल्ली ह्यो नवे कनश्यो, तशेंच मोरयेची इमाज, आनी ताचे उपरांत रानवय संकेत जावन आसा नवे फळ, हे बेजार करून आमकां आमचे आशिर्वाद करून आमच्या गोड बापा लागीं आतां हांव विनंती करतां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजी सृश्टी तुका वाखणटा, तिचे संगी मेळोन आमी तुज्या सारकी आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिनवासता. आमकां तुवें रचून दिसपडटो ग्रास लाबोवच्याक ही पृथ्वी आमच्या हातांत घाल्या. ती बसून दिसपडटे गांवन पेळन काडलेले ओंगटीक फळ जावन लाभलेल्या त्या नव्या बाताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हे नवें बेळें आज आमच्या कुटुंबान सेवताना आमचे मदलो मायमोग वाडोवन दी आनी संतोष सोडून दी. भावार्थान आनी मोगान एक जाल्ली आमी आमचे माये बराबर एक दीस तुजें सासणाचें सूख भोगीचें करून मागता हांव
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. मोगाळ भावां भयणीनो, आता आमच्या आवयक मुरीक मान करून आता आमी हांगा तावडू पुरुषावार देव तेंपलाक भितर रिकतल्या. आमच्या पुरुषावाची मांडावळ ह्या परी आसा. पयलें धूप उरीस वेदी सवाक, ताचे उपरांत हांगासर पेजार केल्लें हें नवें. ताचे उपरांत आमचो गवळी बाप मोरयेची इमास आतांकान घेवन ताच्या फाटल्यान आमी सकड दोन लायले पुरुषावार गितांद्वारे मुरीक मान करून देव तेंपलाक रिक्षे. ताचे करून परत तुमचे लागीं विनंती करता, भक्तीपणान आमी देव तेंपलाक रिगोवन मुरयेक आमच्या मायेक मान करून ह्या मुखांतर थंयसर जावच्या पवित्र दिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणान वांटो कान घेवंक हांव तुमकां विनंती करता. सकड सांगाता मेळ्या सकड
येसवाद एक बाळो मोरये तुका देवाची आवय जावन पुर्ये केल्ले वरवीं तूं आमची राणी आनी आमगाळ आवय जावन पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या महाकार्या पासून आमची कालती मागणी जायनाय. सर कुशीनी आमचे गरजेच्या अनेका गरजांनी आनी चड करून आतां कसल्या सर कश्टांनी आमचो भरोसो तुजे थंय दवरता. आमचे कश्ट केले केसांवां आमची योजना बरी सांगल्या. हे भाग्यवान बाळका तुका मात्र केल्ल्या विशेष देण्या वरवीं आनी तुवें जोडल्या पुण्या फळां लागून तूं आज आमचे थंय काबूलदार म्हूण दाखयता. तुवें वाडच्या अनेक वाठारांची जर आनी निरंतर वाडची देणी केली सोपनात म्हूण दाखयता. कित्याक देवाच्या बापायसाच्या काळजांतय तुजी पत्नी बी मेर नासतली. तूं पाप करनासतना गर्भ संभवलेले पयले पिळयेक लावन देवान तुका क्रेस्त केल्ल्या आनी तुजे थंय वतलेल्या अपरिमीत कृपे खातीर हे सगळीच्या बाळका आमचे मागणे दयनाय आनी आमी तुज्या काळजाचे बरेपण सस्ताच्या सस्ताक दवरचें काम. नमान मरिये Sob tuझे संगता त्या भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुझे येजो. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमीन. नमान मरिये भरले सोब तुझे संगता त्या भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुझे येजो. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमन मरे भरले सोब तुझे संगता त्या भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुझे येजो. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बाबा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जसा ती तसा आणि सदा सर्वता. आमेन. आता आम्ही सकळ सांगता मेळ्यामध्ये जायचे असताना किती आम्ही मरी अर्पण करते फुलां मोठी पण अर्पण करची. त्या वेळार सगळं झालंय आणि आम्ही दुबळ्या त्या खातीर जायचे पण दिलेले.
सर्व गायता सरगार स्त्रियां भीतर तू म्हणून सदैव माये तुका वर्णिता सर्गी राणी तुका मान करता माये तुका वर्णिता सर्गी राणी तुका मान करता दयान करून तुका हो बोलसी
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसू मग वेळीनो बडो संतोषान आमी हांगासर आसा बरी माय आमच्या संतोषाचें कारण नवे वर्स नवसरणी पैकी या संतोषाची सावी नवे वेळे नवे कुटुंब नवे वाड आनी आमचे तरी नवे वडांची समेचे योजना या दिसाकायते आमी आमचे सोद वर्सू कश्ट आनी पाखां विरांत आनी आशा कितें चड तुमच्या काळजांत आसा तें देवा समोर मरियमेच्या विनवणे मरेतात नितळ काळजां तें बलिदान पेटोवच्या खातीर आमची पातकां व्हड करून घेवया आनी भोगसाणी घालया हांव पाद्री Amen.
ईश्वराच्या बाबा आमच्या सर्वांना आमच्या सैनिकांचे करील अगणित जाणवाय मगन भाग्यवंतों बरोबर एक जन्मा मांडली ओ दिसो जन्मा दिसुरा संतोषाने संभ्रमता वेळी सुंदरते जेजूचे आमचे आवय फावो आनंद आणि दिसो मोग करून आणि तिची देख आणि मर्जत घेऊन बाबा भरवशाने मनान पडून वचून तुझी भरपूर कृपा दी आमच्या सगळ्या आमच्या पुता जेजू ख्रिस्तावर तो करो देव तुझे सगळे पवित्रतेच्या एकपणा जियता आणि राजवट सदैव ससनाच्या ससना जी प्रस्तुत जावची आसा तिने त्या बुद्ध्याक जल्म दिसर सर्वेस कोर तांकां साडून घालतलो निका प्रवतेच्या पुस्तकांतल्यान आसा सर्वेस कोर म्हणटा पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयेच्या मदें तूं भोवूंक लागलो तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो तसो आराम न्हय आतांचो पगार पुर्विल्ल्या काळाचो देखून प्रस्तुत जावची आसा ती प्रस्तुत जायसर सर्वेस कोर तांकां सांगतलो उपरांत ताचे उरले भाऊ इस्रायेला तशी परतून येतले सर्वेस्पराचे पदवेन आणि आपल्या देवाच्या नावाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आणि आपल्या गिटार चलयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आणि तो सुशांती जातलो असिरियान आमच्या देशाचेर दाड घालतली जाल्यार आणि आमचे गुंचेर पाय दवरले जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवड्यां आणि रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उडयतल्या आणि ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले देवाची São Paulo, Roma,
देवाचा भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे जांकां आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरे जावन आपोवले दिना तांकां सहसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशे करता म्हणून आमी जाणा. जांकां विसरून काडचे आदेश तो तांकां वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारकेची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावनांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडून पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिले तांकां ताणें आपयले. जांकां ताणें आपयले तांकां ताणें नितीवंत केले. जांकां ताणें नितीवंत केले तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदार केले. देवाचे उतर क्रिस्तचे जन्म एकोणीस जाले. ताचे माते मोरये जुजे लागीं घराक सरले. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपणीच हाडूंक ताका खुशी नासली. देखून ताणें तिका मुक्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशें आलोचन केलें तितलेच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दोतोर दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरये तुजी पत्नी म्हूण तुज्या घरांत हाडून दी नाका. कित्याक तिचे थंय गर्भसभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परचे तिच्या पात्रांतली सोडयतलो. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मरिखाक सर्वेस्परान कळयलें. एक उपवास चलयक लग्न जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतलें. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणटात. देवाचे पुत्र हे Gesù Cristo te
तुझ्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर 4 सिस्टरां आसात. तांकां मारिया मॉग्दलीनाक पळयत आसतना आयचो दीस एक विशेश दीस. तांच्या मेळांत व्हडा संभ्रमसो दीस. कित्याक म्हळ्यार 1884 आयच्या दिसा सप्टेंबराच्या 9 तारीखेक ह्या मारिया मॉग्दलीना वाडो मरिये कडेन मागिल्ल्या वेळार एका दिसाक जुलिया माकारियोस म्हणल्या एका भयणीक विशेष पिडेंतले वळवळ्यांतले मरियेन गूण केल्ले घडीत आनी हे अजापाचो दीस म्हणून ती संभ्रमता. कित्याक गोव्याची दुसऱ्यो धार्मीक भयणी आसल्यो, पिडेस्त आसल्यो, मांतुळणार आसल्यो. तांचे पैकी आनी एकली जोसेफीन वोयनोविच तिणें विचारलें म्हज्या आई फुडां तुज्या मांतुळना लागीं बरी एक हाडा म्हणून. आनी थोड्या दिसा उपरांत ती बरी जाली. उठोवंक तांकां मनशां वाडो मरये कडेन मागणी केल्ल्या वेळार ती बरी जाली. आनी हो अजापाचो दीस आज आमकां सप्टेंबराची 9 तारीख. आनी ह्या दिसा आमच्याय जिवितान मरी माय अजापा करून दी म्हणून आमी मागले. थोडो आमी म्हणलें मागणें ती म्हाजी मुखार आमचें मागणें तें तांणी प्रख्यात केलें मिलानान. आनी मिलानान ही अजापाची इमाज आसा, ताची प्रतिरुपां सगळ्या संवसाराक आतां आसात. आनी सबाराक भुरगीं नातल्या चड्याक भुरगीं जावचें, कामां मेळटात ताका कामां मेळचीं, भुरग्यांक बरी शिकोवप मत, जिणेंत यशस्वी प्रस्ताव आदार वाडो बरी दिता म्हणून इंच साक्स आनी ते साबार बरी घडिता मरयेच्या वेदनेंत आमच्या जिवितांत जाता. मरयेचे गूण आनी तिची वळख आमी तरी जाय. पूण आमकां पवित्र पुस्तकांत मरये विशयांत मेळचें थोडें आयच्या वांजेलांत इल्लेशें आसा. आनी लुकाच्या वांजेलांत तशेंच मातेवाच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्ताच्या सुटिल्ल्या जिविता विशयान विवरण दित आसतना मोरी कोण म्हणून ती नजरेची स्त्री हे गांवकार सरी तिका गंभीर दुखो पेटलो आनी ताणें दिसती हाडली देवाची बरी खबर हाडली. तूं सोडवणदाराची माता जाताय, तुजे कौंसलच्या बाळकाक देवाचो पूत म्हणटले, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवरिचय अशें लुकाच्या वांजेलांत आसा. जाल्यार आज मातेवाच्या वांजेलांत स्वप्नांत पडवो चुजे दिसटी पडोन सांगता मरयेक घडलेलें पवित्र बदल्या वरवीं जाला. आनी एका पुताक ती प्रसूत जातली आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिसय, कित्याक तो ताच्या परजेक ताच्या पात्रांतली सोडयलो. जेजू म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ वा नांवाचो अर्थ सगळीं जावन चुकलो, नांवूय सगळीं जावन दिलें आनी ताचो अर्थ ती सगळीं जावन तो ताच्या परजेक ताच्या पात्रांतली सोडयलो. यश हेब्रेव भाशेंत यश म्हळ्यार सोडवण. येशुआ म्हळ्यार देव सोडवणदार. जोशुआ, येशुआ आनी एका नांवाक यहोशुआ देव आमचो सोडवणदार. आनी जेजू तें नांव दिलां. खंयच्या संकटांत हो सोडयता आनी मरी कशें ताच्या सोडवणेच्या कामांत भागीदार हें म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां समजयता. तो ताच्या लोकांक प्रत्येक ताच्या पात्रांत तें सोडयता. आमकां थोड्यो संगती बांदता. प्रत्येक जावन एक संकट आमचें बें आमी वापरता म्हणलें. हें बें आमकां पैड करतना जावं पडो, पिडायतना जावं पडो, या कसलेय झगडें झुजत आसतना आमकां एक बें बसता. दुसरें बें आमकां बसचें देवसाराचें. देवसार म्हणजे सकत आसा, कोटी सकत आसा. पवित्र पुस्तकांत ताची बरी वळख करलेली आनी सुरवेर सर्पाक घालता आसतना देवान म्हणलें
स्त्रियेक आनी तुका हांव दुस्मान काय घालतलो तिचे फळ तुजें मस्तक चेंचतली पूण ताच्या पोटेक वोंस मारतलो म्हणून देखून मोरयेक आनी देवसराक हिदीस सांगाता बरोवंक जाय तिचें नांव करतना देवसर कोळाक घेता तिच्या नांवांकार लागता लांबता देखून ह्या रितीनी मरी आमकां सोडवणेचें आपलें जेजू आमकां दिल्लें मारिफात तिच्या खुशीचें फळ आनी एक वेळ आमकां बसता आंकाचें पता केल्ल्या आंकोळी पडटा तें वजें काडून ह्या संवसारांत वचतना सायकायट्रिस्ट सायकोथेरपिस्ट कावन्सिलर्स कोणायकी हे भितरले काम करण्याचे कष्ट सांगली करून तांच्या साधन पूण आज ही एक वाट आमकां खुमसा जाल्ल्या वेळार हे आमचें वजें काण सोडटा पूण मरी आमकां खंयच्या वाटेन आदार दिता आमचे बसत विनावणी करून आनी जेजू तिचो पूत आमकां वचयता ती आमचे कडेन आमचे बसत जेजू कडेन विनंती करता मोरयेचे विशान कुणाक अंतर एका आवयन म्हणलें जेजूच्या तोंडांत तोंडवायज करची आपुरबाय रावलो ताणें करची खूण करची अजापा करचें म्हणून एका स्त्रीन म्हणलें तुजी आवय तुका कुशीत वोवयली तुका बांदून दिल्ली आवय कितली बागी म्हणटा आसतना जेजून म्हणलें ताच्या की देवाचें उतर आयकून तें पाळटात चड बागी देवाची खुशी करच्यान मरी पयलें स्थान घेता संवसाराच्या सर्व मनशां पैकी स्त्रिया आनी दादल्या पैकी मोरी सर्व सोबीत म्हणून आमी म्हणटा तूं सर सोबीत तूं सर सुंदर गर्भ संभवचे वेळी ताच्या भाशेन जाल्यार तोता उलकरा तूं येस मारिया भोव सोबीत तूं हे मरये म्हणून आमी तिका गायन करता मरी कशी सोबीत त्या काळार कांय काजळ लिपस्टीक पावडर नासलो ती कशी सोबीत तशें जाल्यार ती सोबीत खंडीत जावन तिच्या शिवणा मारिफात तिचें अंतस्करण नितळ तिचें काळीज देवाक संपूर्ण समर्पण दिल्लें आनी तशें जाल्यार तिचो परजड तिचो उजवाड भायल्या वस्तू जावं न्हय भितर जावन बरोबर येतालो तिच्या मुखा म्हळ्यार प्रकाश जातालो लुका ताचें फळ ताची वळख दिता बरो आंबो जालो जाल्यार बरो आंब्याचो रूप म्हणटा जेजू पळोवन आमी मोरयेची वळख करता जेजूची वळख आमकां दिसपडटे पवित्र पुस्तक दिला आनी हेच्या पयल्या वचपाक मिका प्रवाद्या मारिता मोगाच्या पावलांनी मेळिनो जेजूची वळख आमकां जाता बेतलेमान तो जल्म जालो लोकांचे राज करपी चलोवचो राजभर चलोवचो सर्वेस्पराचो तीर लावचो हो एक स्त्रिये मारिफात जल्म जालो प्रसूत जावची प्रसूत जातासर देव तांकां सोडून घालतलो पूण उपरांत तो तांकां सांगाता आरयतलो आनी गवळी शेळयां सांगाता दवरचे बरी तो सांगाता दवरतलो मिका प्रवाद्याचें हें उतर उपरांत कुदेच्या ज्योतिशाक जेजू जल्म जाल्ल्या वेळार मोरी जुजे आनी जेजू आसलेले गावणे कडेन वचपाक आयली नेकेत्राक जाल्यार ह्याच जाग्यार लोक वाड मोगाच्या पावलांनी पयल्यो हेच्या दुसऱ्या वाचपाक रोमांती आमी आयले जेजून आमचो मालगडो पावस जाय म्हणच्या खातीर देवान आमकां मेजता आमी ताची धाकटी भाव पळयली मोरी आमची एकलीच आवय देखून जेजू त्या मालगड्या भावान ताच्या भावनाक आमकां त्या आवयक उपसून दिला आज देखून ह्या सर्तीच्या आवयचो जल्म दीस आमी आचरण करतना आमकां व्हडलो संतोश आमच्या जिवितांत मोरी विशेषता तेज मंगळुरी कोंकणी लोकांतय वस्तू विशेष प्रभाव घालून तुमी आमच्यो फिरकोचो पळया चडावत फिरकोचो मोरी समर्पण दिल्या चडांतल्यो चड फिरकोचो पोंपेसाय बीन पोसे सावसाय बीन या लुड्स माय फातिमा माय अशें संस्थे जावं पयलींचो मोरयेक आमी समर्पण दिल्यार आमकां सो मोग आनी मायक आसा ती तसोच मोग आमचे दिता एक आमच्यात कांय पुराव देखून आज जेजू आमच्या भक्तांतले आमकां सोडयता देवसराच्या सांकलींतले गोंडाच्या बियांतले सोडयता आनी हो जेजू मोरयेक आमकां लाभलो आनी ह्या मोरयेक आमी मान करया थोडे म्हणटात आमकां मोरी नाका जेजू एकलो आसता पुरो तो मात सोडवणदार
आमकां मोरी नाका मोरये तुमी मान करते सारकें न्ही म्हणून आमकां गडबडी मोरये आमी पयस वचून पळयता पूण जवळ आमी विसरली जाय आवय नासतना दूध आमकां खंय खावंक मेळटा आवय नासतना आमकां खंयच जावंक उरना आनी खंयच्या दुदाक आवय कर्तमान करतना संतोश जाता जेजूक समज जेजू दूद जाय त्या आवय नाका घरा धाड म्हळ्यार जाल्यार पूण दूद आमकां मोगान दानी केली मोगाच्या बोवान मेळ्ळें आमी कातोलिकांनी मोरयेक जेजू सांगता दवरला मोरयेक सांगिल्लें फातिमाक दिश्टीक पडयल्ल्या वेळार भुरग्यांक जेसिंता फ्रांसीस आनी लुसी दिश्टीक पडयल्ल्या वेळार अनुराग प्रत्येक जावन लुसी तिच्या ओवेंतान दिश्टीक पडयल्ल्या वेळार मोरयेक म्हणलें म्हजे कातावीत काळजाक जेजूच्या पवित्र काळजा सगळें मान करतले आनी सगळ्या संवसाराक म्हज्या कातावीत काळजाक भेटोवन दिता न्ही जावन मोरयेच्या कातावीत काळजाक जेजूच्या पवित्र काळजा सगळें मान करता तिका आराधना आमी करिना तिका आराधना करिना तरी तिका विशेष मान सातान मान पूण तिका विशेष मान करता आज आमी तो मान मोरयेक दिता आसतना ती आमकां मान दिता गौरव दिता मोगान दानी दिता तुमच्या कुटुंबान ही माय अजापा करून देवा कडेन जावन जेजू कडेन जावन विस्नाग्र समाच्या घरांत आनी वचून दिवन म्हजें मागणें इस्पांचे याजकांचे सर धर्म
परतीपणाचे प्रेरण तांणी जोडीशे कर म्हूण मागता तुमची सभा गायनाद्वारे. भलायकी लागय म्हूण मागता. आम्ही मुर्यमायेच्या प्रेरणाखाल आमच्या त्यागाच्या आणि मायेमोगाच्या जिविता मुखार हेरांक तुझे सरशी हाडची बडवंत हातेरां कर म्हूण मागता. एकामेकाक आदार दिवन लोकांक जियेवंक तुजो संगत दी. आवय बापूय आनी भुरग्यांनी आपणा मदलो आसलो मनस्ताप पयस करून दैवीक संतीक सडीत गमन दी आनी भगवंतपणाची कुटुंबां बांदूंक कृपा दी म्हूण मागता. तशेंच परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या संध्या तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या कामांत भद्रतेक जिणेंत संतोष बरी भलायकी आनी कुटुंबाचो पाठिंबो फावो जावं. विशेश तरान बऱ्या एम्प्लॉयरांच्या सुखदेर आसलेल्या बरी विजा लागय. आमच्या सर्वांच्या एम्प्लॉयरांक बरी भलायकी आनी लांबाव फावो कर म्हूण मागता.
तुझे भावार्थ दवरून आमकां करपा दी म्हूण मागता. आमच्या काळजांतले इरादे सोम्याक सांगया. सर्गीच्या बाबा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त अमेरिकात आमी तुज्या मुखार दवरली मागणी आनी बरी एकांची विनवणी सतकट सांगता जालो आमच्या दया इश्ट कर. जें कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या दये लावय तुजो जे वाजो सगळीं ससनाच्या ससनाक
सर्व वेदांत्या आत्मान नमस्कार जाऊन मागावे वो मगाळ बाबा वडा मगान वरित्या पुष्कांत आमचे मनसा सेव घेतले तुझ्या हातान आपल्या आवयचे अंगवार कडे काढून ना पूण ते पवित्र केले तोच तुजो पूत जेजू आमकां पापांच्या सर्व गुणांचे दिवाळी दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमच्या जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार दवरून पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आपल्या वाटपाची पडवी सांभाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेत तुझ्या यज्ञास्पदाची ती आवय जाली आणि सस्तेक प्रकाश तिने संसारात पावलयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी ताचे उपदेशीत देवदूत आनी सगळेचे सगळो धर्मान तुझी तोर माझी मामा म्हणटा ताचे संगती आमचे गाडे मेळून आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता
Favorto socorro aleluia. Peter Baptist आमच्या कोवळे बाबाच्या संगता ओविसबेच्या सुमेस्त कोवळ्या आणि मुनियारा बनावो तुझ्या पुताक तुका सोडून घेतलेल्या सगळ्या परचे संगती या संसारात वाटसुऱ्या तुझ्या पवित्र सभेक वावरता आणि किती मोगान तेल तुझे पुजेत एकठांय केल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन ऐकून घे कनवळ्या बाबा संसारात शिकवलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे प्रेम एकठांय सर आमच्या मेल्या बाबा बहिणीक आणि तुझ्या इष्टकांनी या संसारात अंतरलेल्या सुमेस्ता मैपसान तुझ्या रासांत घे थंय आमी तुझी महिमा बघून सजना दोषी जातल्यावर आमकां भरोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संसाराक वांटून दिता त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू उदय पवित्रतेच्या एकपणात सर्व वेदांत बाबा सर्व तनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सरपंचाची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दिवून गावया
मागणी समुद्र जेजू क्रिस्ताचे आणि गोरवशानंतर केल्यानंतर आमच्या उदारता पूर्ती संपादनातली सुनाई आणि सर्व आकांतातली वाटाई आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या परिस्थितीच्या वावरताचेर दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती गेली कोटान सांबाळ तुजे नरात सरयताय ससनाच्या ससनाक सगळ्याची शांती सदांका आमचे सगळे आसो एकामेकाक शांती दिया
प्रार्थया प्रीतीच्या बापाच्या दिसात जन्मली भाग्यवंत वारकरी अख्या संसार सोबत वसवानी मनुष्याच्या शिकवणीचे फांदे म्हणून आम्ही म्हणता जे कोणती वाचल्याने संतोष करीत काळ शांतीचे कमी मनुष्याचे माता ऐकल्या तुझ्या पोटात उंडया दाता बायनाच्या रूपात आम्ही घेतला तिच्या आधारात जेजू ख्रिस्ताकडे प्रेम सोडून भावार्पण करून सडुंडा मानून घेऊ आणि त्याच्या एक पोटात सगळ्यांची येऊन समेस मनुष्यांचा वापर करून आम्ही मागता त्यास तुझ्या पुत्र जेजूचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सभे असो देवाच्या पुतान मनुष्याची सडवण केली तो सुटून कापल्या तेण्याने पडलो उपदेशी जीविताच्या दर्शनाला तुम्ही घेतलो ती तुमच्या सगळ्या त्या गोपात पडून दौडू तुम्ही संतोष करीत असा पवित्रत्वाच्या आनंदात तुमची काळजा करून आणि आमच्या अंकवारण्याचे मजती शासनाच्या संतोषात तुम्ही सगळी पाहो आणि सर्व पेरार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्रत्वाचो आशीर्वाद तुमचे देव आणि तुमचे सदा असो क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा समेस्तान एक पाणी मोती सेवेचे फेस्त मानता दयाकर बसा ओ मगाळ गवळे बापानो सैरागे जातानो धर्मी बाबा बहिणीनो जेरुसलेम कोंगली देवपरच्या देवपर कोंगली लोकांनो तुमकां सुमेस्तां पयल्या सुवातेर मोठे सेगरेच्या अभ्यासाचे शुभाशय हांव पाठयता थळ्यांच्या आवाजान देवान आमकां हो दीस फोबो केला पयल्या सुवातेर देवाक आमी उपकार दिवया मरियमाई आमची आवयचो जल्म दिवस तशेंच आमच्या कुटुंबा बेस्ताचे आचरण कसर करता हो अवकाश आमकां पळोवंक दिल्ल्या सर्वेस्पराक देवाक जावं महिमा आनी स्तुती ह्या वर्सा आमचो संगम धोडतो जाला मागलो दीस जो धर्मादेश अधिक मानादेश विचार पाऊस संघान आमच्या पेटेक येऊन या बेस्ताच्या संदर्भात आमचे संगत आव्हाने वाटून घेतला मोगाळ गवळे बापानो तुमच्या येण्या वरवीं आमची काळजां आनी मनां सुदासान भरल्यात आज हंगसर हे बेस्ताचे पवित्र दिसाचे बलिदान भेटून जानवाराची आनी बुडायांची शिकवण दिवन आमचो पवर्तीर करूंक तुम्ही आमकां मार्गदर्शन दिला इंडियन चॅम्पियन्से तर्फे जेरुसलेम कोंगली देवपर्चे तर्फे तुमकां हांव देव बरें करूं सांगूंक आशेता आमचे खातीर गवळी जावन भेट करूंक आयल्या तुमकां परत हांव धन्यवाद भेटयता परत ताळ्यांच्या आवाजान आमचो सोयरो याजक मनाले पाप आरोन फर्नांडीस आयच्या ह्या बेस्ताच्या मिसांत सहभागी करून मागल्या मुखान आमचे संघाताने दिला फाटल्या 10 दिसां लावन त्याला भितर नव्या मुखांत थंयसर
दिवन ह्या फेस्ताक आमच्या कोणी लोकांक तयार केला त्या संदर्भात हांगासर जमलेल्या तुमच्या तर्फे हांव तांकां देव बरें करूं सांगता. हांव उपकार करून आशेता हांगासर एक बेस्ट मीस भोव आतापर्यंत आचरण करूंक अवकाश दिल्या हांगाच्या वडील मनाली बाब रोड्रिगो सर फ्रांसिस्कन फ्राद हांगासर सेक्रेटरी सेवा दिवची सिस्टर हांकां सर्वांगी तुमचे तर्फे हांव बेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी धन्यवाद पाठयता. आमचे संगता आसात आमचीच धर्म भयणी आमच्या संगता सदांच आसून आमच्या संगता ती मागतात आनी आमचे पासून ती मागतात आनी आमकां सेवा दिवन ती आमकां फाटीं दितात. हांगासर आसा सिस्टर क्लारा, सिस्टर तेरेसा, सिस्टर मेरी आनी सिस्टर अपोलियो. तुमच्या सेवेक सिस्टर आमी आभारी जावन आसा आनी तुमच्या दिसा वावराक आज आमकां सर बरें मागता. तांकां ताळयो. तशेंच तेरेसियन एसोसिएशन मेंबर्स फ्रांसिस्क आमचे मदीं आसात. गोरेटी गोन्साल्वीस, मारिया सांचेज आनी एलिझाबेथ ह्या त्या धर्म भयणीक तुमचे तर्फे हांव तांकां स्वागत करता आनी तांकां धन्यवाद पाठयता. आयची ही पवित्र देवस्तुती करता बरी आनी मागण्या बरी जावंक आमकां मजत दिल्या. जेरुसलेम क्वायर मास्टर आनी गायन मंडळाचे सर्व सदय, जेरुसलेमचे वेदी सेवा आनी तांचे कोऑर्डिनेटर हांगासर वाचून आमकां हांगासर देवाचे उतर याद करूंक आमकां केल्या सर वाचप्याचो फुडारकार तांकां समेस्तां तुमचे तर्फे हांव धन्यवाद पाठयता. हें बेस्ट आचरण करूंक आमकां जेरुसलेमच्या अरियेंतल्या लोकांनी आमकां सहकार दिला. सबार लोकांनी आयज पयशे रुपयान आमकां पाठिंबो दिला. थोड्यांनी हांगासर आतां मुखार जेवणाक स्पॉन्सर दिला. हेर थोडे तांचे घरा जेवण तयार करून हांगा हाडलां. एकूण आमच्या संतांनी आमकां हांगासर सहकार दिला. ह्या संदर्भात स आमच्या गाडीचो पोशाखांचो इटा चिंतकांचो हांव तांच्या उदारपणाक मान मागयता. तुमच्या उदारपणाक उरियेच्या मजतीन देव देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचे वयर तुमच्या कुटुंबाचेर पडून दी म्हूण हांव मागतां. सगळ्यांनी पळोवन इटा चिंतकां पासून ताळ्याच्या आवाजान आमी हांगासर बेस्ट मीस खूब आचरण करूंक सबार जाणी आमकां तयारी करूंक केल्या. कालच्या दिसा दनपारा उपरांत तांचें काम कॅन्सल करून तांचो वैयक्तीक वेळ तांणी त्याग करून हांगासर इगर्जेक येवन ह्या इगर्जेक डेकोरेशन करून सुदारून तशेंच हॉल थंयसर अरेंज करून सबार स्वायत्त सेवकांनी गायन मंडळाच्या सगळ्यांनी वेदी सेवकाच्या सगळ्यांनी आनी मस्त लोकांनी आमकां केल्या. आज सकाळीं हांगासर आयल्या ह्या सगळ्या वॉलंटियर्सांक तुमचे तर्फे हांव देव बरें करूंक सांगपाक शकता. हांगासर आयच्या ह्या पवित्र दिसाची फोटोग्राफी केल्या, मर्वीन व्हिडिओग्राफी केल्या आनी पलटला तांकांय तुमचे तर्फे हांव देव बरें करूंक सांगपाक शकता. आनी आमकां हांव धन्यवाद भेटूंक आशेता आमच्या कमिटीच्या सदस्यांचो. तांच्या मुखेलपणान तांच्या मिनांनी तांच्या वावणीन आज हांगासर एक बेस्ट मीस आनी हाचे सगळीं कार्यक्रमां हो अर्थ पर्यंत मांडून ताणें मस्त मिनत कामगिरी आनी करून स देवचे तर्फे इंडियन चॅम्पियन्स तर्फे आमच्या जेरुसलेम कोंकणी समितीच्या सब संध्याक देव बरें करूं हांव सांगता. मोगाळ लोकांक भयणीनो आमचो मनालीक विसाय केवळ थोडोस वेळ हांगासर जेरुसलेमांत आसतलो. आज दनपारा उपरांत आयफा थंयसर फेस्ताचे मीस थंयसर वांटेले जातलो. फाल्यांच्या दिसा सांजेर
थंयसर आमच्या कपेलांत गवळी भेट करून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयतलो आनी सोमारा परत फाटी आमच्या मायगांवाक मांडोराक फाटी घेतलो. ह्या मोठ्या आमदेंत खूब थोडोसो दीस आमच्या संगता करचो आनी आमचे कसो वेळ ताणें दिवन आमची भेट करूंक आयल्या. परत तांकां देव बरें करून सांगतना ताचे आमच्या मागण्यांत आमच्या गवळी सोहळा असो म्हणजे गरजेचें जावन आसा. अनेक दिसा अनेक प्रोग्राम प्रत्येक दिसा मानून देश मस्तो लगे आमचे देश बिरगो ज्यो आसा संस्थे आसात ताचे मुखेल केवळ अनेक रितीक न्हय हेर रितीन आमचो गवळी भाव समोर कार्यक्रम आसा. ह्या संदर्भांत ताका आमी मागण्या मुखांतर आमचो सहकार सोंपया. हे मीस हांगासर जाल्या उपरांत सत्ताणी फाटी रावचें आनी थंयसर हॉलांत विद्यालयाच्या हॉलांत सभा कार्यक्रम आसतले खूब मोठे. एक जावन आमचो गवळी भाव केवळ थोडो वेळ आमच्या सांगात आसतलो ताणी पूण अकरेचे नंतर जाल्या उपरांत तुमचो वेळ बी पडटा थंयसर बसून आमकां डायरेक्ट हॉलांत वयचें तुमी तयार जाल्या उपरांत थंयसर मोठे सभा कार्यक्रम आमी आराम करतले. सत्ताणी हांगासर जेरुसलेम गोंयांत महिलांनी फाटी रावन ह्या सभा कार्यक्रमाक घेवन ह्या पुरुषाच्या व्यस्ताचो संग्राम आदलो बदल करूंक हांव तुमकां उलोवंक दिता. आतां आमी उबे रावया. हांगासर दिसायब फाटी संघस्वीक घेतलो. ताचे उपरांत माननीय बाब अरुण फर्नांडीस सर आमच्या दादीक मानाची मान करून तांणी सांगता ती उलोवंक दिता. आता नाव आपल्याला कडे सगळ्या क्रिस्ताना मुखार येवन आपलो मान स्वीकार करूंक विनंती करता. रॉनी डिसोजा, विल्फ्रेड कुलदीप पिंटो, स्टीफन लाविना लोबो, अरुण डिसोजा, शांति डिसिल्वा, जोसेफ डेविड डिसोजा, नवीन सरिता एंड फैमिली, पीटर नजरेत, मोली पिंटो, ग्रेटा कुटिनो, मेबल डिसोजा, राजेश मंटेरो, फिलोमिना डिसोजा, मोनिका अल्वारेस, शैला फर्नांडिस, हेलेन बरेटो, एनेट सिक्वेरा, अनिता डिमेल्लो, लूसी रेगो, हिल्डा पिरेरा, इलियास मोंटेरो, जेनिशा फर्नांडिस, माइकल विनीता डिमेल्लो, वेरोनिका डिसोजा, फातिमा डिमेल्लो, मेलविन उषा नजरेत, विल्मर सिक्वेरा, जुलियाना डिसोजा, मेलविन मोनिस, हिलारी डिसोजा, डैनियल डिसोजा, राजू बंगेरा, प्रिया रोशनी डिसोजा, जॉनसन डिसोजा, लवीना डिसोजा, अरुण क्रास्ता, लेवी मतायस, नावना कामन 2 जणांनी दान दिला. जोनाल्ड मिनेजस, जेनेट सिक्वेरा, जुडी डिसोजा. आयच्या दिसाच्या जेवणाक आनी इतर वस्ती मुखान दान दिल्ल्यांची नांवां लतिशा डिसोजा, अल्तार सर्वीस, बेनेडिक्टा रॉड्रिगस, नाव नकामन एकलॅन, एलिझा लोबो, हेनरी डिसोजा, मेरी डिसोजा, एलेन बरेट्टो, मोंतिना डिसोजा, जोसेफ डेविड डिसोजा, बेन्नी रॉड्रिगस, सरिता मोंतेरो, एलिझा लोबो, कॉयर ग्रुप, मेलविन मिरांदा, प्रेम विद्याधर एंड फॅमिली रूममेट्स, अविल मोरस एंड रूममेट्स, प्रितेश मेंडोन्सा. डेकोरेशन करून कुमो केल्ल्यांची आनी स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ल्यांची नांवां विन्सेंट मोरास, टीना, लेवी मतायस, सरिता नवी,
नवीन डिसोजा, डेनिस पिंटो, नीमा रोज, अनिता अल्मेडा, हिल्डा पिरेरा, जुलियाना डिसोजा, मेलविन मिरांदा, रोशन के, सिस्टर तेरेजा, सिस्टर अपोलिन, प्रिसिला पायस, जोनाल्ड विलेजर्स, मोरी डायस, रीटा प्रीतम, प्रदीप डिसोजा, हिलारी डिसोजा, रॉयस डिसोजा. रिफ्रेशमेंट स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नावां अनिता अल्मेडा, बेनेडिक्टा रॉड्रिगस. तशेंच आज फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या मरवीन डिसोजा आनी अनिल पलडका हांणी मुखार येवन आपल्या मनाची वाद स्वीकार करूंक विनंती करता. तसेच वेदी सेवकातर्फे आणि गायन मंडळीचे तर्फे आणि जेरुसलेम कमिटीचे तर्फे एकट्यान मुखार येवन आपलो मान स्वीकार करूंक विनंती करता. मान आपणयल्या आणि मान केल्ल्या ह्या जागबाबांचो हांव आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. San